भुरग्यांनो, कोंकणी विशयांत तुमकां आयज येवकार। 12 स्वर तुमी जाणा न्ही? हातूंतले 2 स्वरांचेर आदारीत आमी पाठ शिकली न्ही। अक मात्रा ना, आ स्वराक मात्रा आसा। अक्षराचे सायडीक जी लायन आसता ती आ मात्रा, ताका कानो म्हणटा म्हणूनय तुमी जाणा न्ही। तर ताचेर आदारीत पाठ 16 बाब बाय आमी शिकल्यान। तशेंच आ जातकूच ई येता। ईचो पाठ, ईची मात्रा आशिल्लो पाठ 17 मिसाक वतात, होय आमचो शिकून जालो। हातून पयली ई कशी लावप, अक्षराक कशी दिवप, अक्षरा पयली लायन काडप आनी अक्षराचेर ते लायनी वयरसून तोपी घालप, हें आमी पाठ 17 शिकली। आनी आयज आमी पळयतली दुसरी ई, म्हटल्यार व्हडली ई, ओडून म्हणपाची। आ ई। तर आतां आमी ह्या ई मात्राचेर आदारीत पाठ 18 शिकुया। आतां पान क्रमांक 20, पाठ 18 आजी उगडात आनी हांव वाचन करता तें लक्ष दिवन आयकात। पाठ 18 आजी। आयली आजी आयली, आमची आजी आयली। आमची आजी आसा कशी, आमची आजी बरी। आजी आयज कसली काणी, नली आयक, शाली आयक, मारी आयक। काणी राजाची, काणी वागाची, काणी किराची। काणी कशी, काणी बरी, आमची आजी बरी। तर ह्या पाठान अक्षराच्या फाटल्यान लायन दिवन त्या लायनी वयल्यान अक्षराक तोपी घेतल्या, तर ही दुसरी ई मात्रा। ह्या पाठान दुसरी ई मात्रा आमी शिकता। तर आजी, तुमकां आजी आसा? आजी कोणाक म्हणटा खबर आसा न्ही तुमकां? आवयचे आवयक आनी बापायचे आवयक आजी म्हणटात। आनी ही आजी आपल्या नातरांक काणी सांगता, बऱ्यो बऱ्यो काणी सांगता, म्हणून आजी आमकां खूब आवडटा। आतां आज्जेची गरज ना, आतां आमकां टीव्ही आसा, मोबायल आसा न्ही, पूण पयलीं न्ही, पयलींच्या तेंपार आजी अशी भुरग्यांक लागीं घेवन काणी सांगताली, म्हूण भुरगीं आजये कडेन एकठांय जातालीं काणी आयकपाक। तर आयली आजी आयली, भुरगीं खोशी जाता आजी आयली म्हणून। कित्याक तांकां खबर आसा, कित्याक आजी खाण घेवन येवंक ना, खावपाक हाडूंक ना, पूण आजी कितें करतली? आजी आयली, आमची आजी बरी आसा। कित्याक बरी आसा? तर ती काणी सांगता। आजी आयज कसली काणी? भुरग्यांक आतां जाणून घेवपाक जाय की आतां आयज आजी कसली काणी सांगपाक येयल्या। तेन्ना आजी कितें म्हणटा? नली आयक, शाली आयक, मारी आयक। तुमकां काणी जाय न्ही? सांगता, आयकात आं। नली, शाली, मारी हीं भुरग्यांची नांवां। काणी राजाची, काणी वागाची, काणी किराची। कोणा कोणाच्यो काणयो घेवन येयल्या सांगपाक? राजाची, वागाची आनी किराची। कीर म्हटल्यार पॅरट, पोपट। काणी कशी? काणी बरी काणी, आयकूंक बरी दिसता, बरी आसा काणी। आनी जशी काणी बरी, बऱ्यो बऱ्यो काणयो सांगता, म्हणून आमची आजी बी बरी। तर हो पाठ घरा वाचात। हो पाठ दुसरे ई मात्राचेर आसा। दुसरी ई मात्रा कशी येता, ही पाठा सकयल दाखयल्लें आसा। न अदीक दुसरी ई मात्रा बरोबर नी। ही अक्षरां बरयल्यान ती वाचात, पाठ वाचात, शिकात आनी सगळ्या व्यंजनाक अशीच दुसरी ई मात्रा लावन बरयात आनी मोठ्यान म्हणून बरोवन शिकात। देव बरें करूं।